नमस्कार. आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिलॉंग करता हांगाचो स्थानिक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवांत गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हे उदक कितले पर्यंत सेफ तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवाज हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणेन आनीक कितें केलां म्हणून, पण एक्चुअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक, जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या, न की आनी कितेंच मेळूंक ना. प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेले आहा तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना. ब्लॉकेज आमी 2022 जेन्ना हांव चेअरपर्सन आशिल्लो हांवें ह्यो सेंट्रलायज टँक क्लीन केलेल्यो. अशेंच कंप्लेंट लोकांचे साखळीन येता म्हणून आमी सेंट्रलायज टँक 6 साखळीच्यो सेंट्रलायज टँक क्लीन केलेल्यो. त्या टायमार आमकां टँकीन जाय तसल्यो वस्तू मेळिल्ल्यो जश्यो गुणे, कवचेच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक बॉटल्स, एम्पल ऑफ रेब्याचे रेबो भितर, प्लस सोरपाच्यो काती, हुंदराच्यो काती, पालींच्यो काती. आनी आमी एक त्याच्या उपरांत एक रेड अलर्ट म्हणून मिटींग अरेंज केल्ली विथ द डिपार्टमेंट हेड्स ऑफ PWD वॉटर सप्लाय. तातूंत EE आनी JE आसलो. प्लस हांवें तांकां एक प्लॅन दिल्लो की तुमी ही साखळे म्युनिसिपल एरियेची लायन नवी घालची पडटली बिकॉज तुमचे जे सिच्युएशन आसा जे पायपलायनीच्या लास्ट 25 वर्सां पयलीं घातलेली लायन आसा ती डेंजर सिच्युएशनान आहा आनी तुमी इमिडिएटली गो फॉर अ न्यू लायन म्हणून एज पर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ द देन चेअरपर्सन दॅट इज मी. तेंच्यांनी एक नवी फायल रेडी करून पुटअपूय केल्लेली गव्हर्मेंटाक पण ती फायल रिजेक्ट जाली असो 2 दीस पयलींचो अपडेट आसा. म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा, जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचे सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन की बाबा हो हेजें सोल्युशन आमी अमक्या दिसान दिता किंवा हो असो फॉल्ट आसा. नमस्कार, म्हजें नांव मिलिंद नायक, हांव विर्डीचो स्थानीक. म्हाजे बरोबर आहा राजेश सावळ. आमी आतां तुमी पळयता आसतले की हांगासर कशें उदकाचें रिपेर काम चालू आसा आनी हे जो खड्डो मारून उदक उडोवपाचें काम चालू आसा. फाटली 8 दीस जाली म्हणजे फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवांत उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरेंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून, पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा. अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विड्डे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रेज्यूम जातलें तें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला, तेजें टेस्टींग केलां काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी तेका लागून आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. थँक्यू.